माझ्या गॅरेजने काल 4 गाडी सर कोणतरी रातचे पेटवलं 10:30 ते 11 सुमार कोणतरी पेटवलं म्हाका कोणी फोन केला मागीर गॅरेज ओनर येवन गाडी सगळे उदीक बीन घालून बुजवयला मागीर आमी 11 साडे 11 पावले पयले असो परिस्थिती जाली आमची. कितकी वर्सां जाली तुजी गॅरेज हांगा गॅरेज 2 वर्स जाला साहेब. हय. आणि ही गाडी सर रिपेरिंग दिलेलं पासिंग करपाच्या खातीर सर फायबर बीन घातलेले आणि पुलीस येवन आता रिपेरिंग करून गेला तो. तुमच्या ओळखीन बी असं कोणी आहात जो करू शकता अशें कितें दिसता? कोणी सांगता लागींचें नाव काय खबर ना कोणी घातलेलें की सर कोणी तरी घातलें तेका तारपत्री आणि सोऱ्याचे बाटली मागीर पेट्रोलाची बाटली मेळ्ळा आमकां सायडीन. म्हणजे अशें पेट्रोल जळयता न्ही? पेट्रोलाची बाटली पेट्रोलाची बाटली आसा पेट्रोलाची. एक अंदाज कित्याक आसतलें कितें तुमचें उजो घालपाचें काम? करपाक गेल्यार 2 लाख सुमार वयतलोच सर. आनी एक कारिझमा आहे, एक ड्युओ आहे, एक सुझुकी सामोरा आहे, एक स्प्लेंडर आहे, एक पल्सरचे बारीकशे गेला सर. एक कितें अशें कोणी घालूंक शकता अशें तुमकां अंदाज आहा कितें? तर असं नाव तर खबर ना भुरगो आसतलो इतलो अंदाज आहा सर. ना हांगाचोच भुरगो असो तुमी म्हणटा म्हणजे अंदाज कितें आसतलें की कितें वायटपणान काल एक भुरगे कडेन मातशी बारीक झगडा जाला सर. एक झगडेच्या निमित्तान हे सगळें उजो जाता. संकेत नाव संकेत म्हणून आणलं भुरगो संकल्प भुरगो काल माणसाला बारीक झगडे जाला ते आसून शकता सर. ओके सर. हांव आनंद नार्वेकर. हांवें गॅरेजीन रातीस हांगा 11 सुमार जी गाडी हांगा आसा तो उजो घातलेलो आहा. तो दिपक म्हणून हेजी गॅरेज म्हणजे सायटीकूच म्हाजें कार्पेंटरींग वर्कशॉप आसा. आनी हांव सकाळीं 8 जेन्ना येयलो जाल्यार आमकां कळ्ळें की हांगासर गाडी हांगा राती उजो घातलो कोणी तरी उजो घातलो ताका राती अरेस्ट बी केला म्हणून. मागीर तेजे नंतर मागीर आतां पुलीस निकतेच येवन गेले हांगासर हांगा इन्स्पेक्शन केलें सगळें. हे सगळ्यो गोश्टी जाल्यो आनी हे अशें घडपाक जायना म्हणून सरकारान कितें ना कितें जो वेवस्थीत हेजेर जो जाला अन्याय जाला जे क्रायम जाला हेजेर वेवस्थीत म्हणटा ते कितें आपलो जो हे आसा तो करचो तेंच्यांनी. आनी जे गॅरेजवाल्याक ह्या दिपक म्हणटा ताका जो आपले हांगासर पोट निर्वाह आपलो पोट भरतालो हांगासर ही 4-5 लाखाची तरी लुकसाण जालें. 1-2 गाडयो तर अक्षरशः जळयल्यो आसा. बाकीचे 2-3 गाडयो 50% अशें जळयल्यो आसा. हाका लुकसाण भरपाई मेळची आनी जे कितें आसा तें वेवस्थीत जावचें अशें घडपाक जायना म्हणून सरकारान योग्य ती पावलां उचलची.